हे सगळे ऑप्शन आणि हे चालू जातनाच जेन्ना हे चलतालो फूल प्रोसिजर 2015नूच हे जे मेटाकॉपर आणि एलॉयज लिमिटेड आसा हांणी एक MOU आणि डीड ऑफ एडेंडम करून सर वामना सर इंडिया लॉजिस्टिक्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड हाजे जे पयलींचे नाव आशिल्ले जय नेस्ट बिल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून हांचे कडेन तांणी 80 कोटी हो सेल केलो. एक डायरेक्टर केल्ली आनी आमकां मागीर जेन्ना आमी सगळे डिटेल पळयले जाल्यार हो दीपक माथूर त्या वारमा सर इंडिया लॉजिस्टिक्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडानूय डायरेक्टर आशिल्लो. म्हणल्यार बेसिकली दोनूय कंपनीन डायरेक्टर सेम आशिल्ले. मागीर ह्या लोकांनी GIDC कडेन एक प्रपोजल दवरलें मेटाकॉपरान की ती ट्रान्सफर करून घडोवन हाडची म्हणून. जाल्यार GIDCन ते बोर्डा कडेन दवरले पण रेग्युलेशन्स जे आशिल्ले ते वेअर हाऊसिंगाक ट्रान्सफर करपाक परमीट करना आशिल्ले. ताजे खातीर हे GIDCन तांकां सांगलें की बोर्ड हे परमीट करपाना, जो GIDC एक्ट आनी लॉ आसा तेय परमीट करपाना, ताजे खातीर जे डिसिजन आसा ते गव्हर्नमेंट घेतले म्हणून. तेन्ना गव्हर्नमेंटान ही फायल मूव जाली आनी तेन्नाचो सेक्रेटरी जो आसा ताणें थंय नोट बरयलो की मे कायंडली परड्यूस फॉर ऑर्डर्स ऑफ GIDC regulations does not allow for transfer of activities from manufacturing to warehousing, as well as there is no precedence of such transfer in the past. Was a secretary जो रिमार्क नोटिंग आशिल्ली ताचेर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर महादेव नायक आणि चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकरांका सायन मारून ते फुडें व्हेले आनी हो जो तांचो प्रपोजल आशिल्लो तो नाकारलो गेलो. फुडें वचून हो प्रपोजल ह्या लोकांनी परत गव्हर्नमेंटा कडेन मांडलो. ऑक्टोबर 2016 हो प्रपोजल परत GIDC कडेन गेलो की हो ट्रान्सफर तुम्ही अलाव करची म्हणून. त्याच बरोबर एक कंपनी आशिल्ली अरिहंट रिवायवल एंटरप्राइजेस मुंबई म्हणून, तांणी GIDCक सांगलें की तांणी ह्या जाग्याचो चार्ज घेतला म्हणून. आनी तेन्नाचो जो MD आशिल्लो उमेश चंद्र जोशी हाणें कॅनरा बँके कडेन इवन व्हेरीफाय करनासतना तांणी हे प्रपोजल गव्हर्नमेंटा कडेन घालें की गव्हर्नमेंटान कन्सिडर करची म्हणून. ही फायल जी आसा ती सेक्रेटरी तेन्नाचो सेक्रेटरी इंडस्ट्री सुधीर महाजन ताणें महादेव नायका कडेन घाली आनी ताणें महादेव नायकान एक कांयच रिमार्क घालूं ना आनी ही फायल जी आसा ती CMच्या ऑफिसान सबमीट जाल्ली. तेन्नाचो CM आशिल्लो मनोहर पर्रीकर. पण अशें दिसून आयलें जे नोटिंगा वयल्यान की मनोहर पर्रीकराचे अप्रुवल ना एक सायन घेतल्या शिवाय ही फायल कोणे तरी त्या ऑफिसांतल्यान परत काढून घेतली आनी परत ती सेक्रेटरी कडेन येवन ही सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज बायपास करून सुद्धा अंडर सेक्रेटरी कडेन पावली आनी हे जे आशिल्ले म्हणजे हे डिसिजन घेतले म्हणून अशें दाखयलें. परत ती इंडस्ट्रीज मिनिस्टरान सायन मारली आनी हे डिसिजन घेतले म्हणून अशें कन्वे जॉर्जिना साल्दाना जी अंडर सेक्रेटरी आशिल्ली तिणें GIDCक सांगलें. आता मुद्दो की जेन्ना चेंज इन पॉलिसी डिसिजन आसता तेन्ना CMचे अप्रुवल आणि कॅबिनेट डिसिजन हे सारखे सॅक्रोसेंट आसता, व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण ह्या लोकांनी तो फुल बायपास करून हो स्कॅम तांणी घडोवन हाडलो ट्रान्सफर जो आशिल्लो. तेन्नाच जनरल इलेक्शन 2017 डिक्लेअर जाले आनी 8 तारखेक इलेक्शनाची ऑलरेडी कोड ऑफ कंडक्ट लागिल्लो. 8 तारखेक जो सैमुल्ला बेलवाडी म्हणून आशिल्लो जो GIDCचो एरिया मॅनेजर काय कितें ताणें बरोवन दिलें की ट्रान्सफर करपाची आनी एक फिगर 10% ट्रान्सफर फी चार्ज करपाची म्हणून ताणें नोट घाले आनी मूव केली.
आणि त्याच दिसा 8 तारखेच्याच दिसा उमेशचंद्र जोशी जो MD आशिल्लो ताणें ती नोट आणि प्रपोजल फॉरवर्ड केले आणि कमी ट्रान्सफर फीज घेऊन ताणी ही ट्रान्सफर घडोवन हाडली. फुडें वचून त्याच वर्साच्या एप्रिलांत एक सेम अंडर सेक्रेटरी जॉर्जिना सल्तानान परत एक नोट मूव केली की GIDC MD की सांगपा की Honorable Chief Minister has directed to examine the matter which appears to be highly irregular and devoid of any procedural compliance, and further directed that the registration of the transfer is to be stopped till completion of the inquiry. आणि ताजेर CM मनोहर पर्रीकरान क्लियरली बरयलें की may examine. Prima facie, this appears to be highly irregular and devoid of any procedural compliance. May issue appropriate directions to ensure that registration of transfer be stopped till we complete the inquiry. This were his clear-cut notings. पण 5 दिसांनी कुशान कुंकळकर जो सिव्हिल रजिस्टर आशिल्लो मुरमुगांवचो ताणें हे ट्रान्सफर अलाव केली आणि ती सुद्धा उमेशचंद्र बेसिकली ट्रायपार्टायट एग्रीमेंट आणि ताजे खातीर MD फिजिकली प्रेझेंट आसपा जाय हो कायदो, पण तो फिजिकली प्रेझेंट नासतना ताणें हे ट्रान्सफर घडोवन हाडली आणि MDन तो जो ट्रान्सफरी आशिल्लो ताका एक अंडरटेकिंग दिलें की तूं ती सेल डीड इवन कलेक्ट करपाक शकता म्हणून. ताजे मागीर CMच्या डायरेक्शना प्रमाणे इन्क्वायरी रिपोर्ट तयार केलो MD नारायण गाडान आणि थंय ताणी क्लियरली बरयल्लें की 60% ट्रान्सफर फी जी लावपाची आशिल्ली ती फक्त 10% लावून त्या मनशांनी GIDC 26 कोटीचो लॉस केल्लो. पण हेच फुडें वचून ताणें पोझेशन कॅनरा बँकेचे पोझेशन जे आसतना ती ट्रान्सफर कशी घडोवन हाडली तें काय बरयलें ना. जे मेटा कॉपरा कडल्यान सर वर्मा इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ताजे मागीर लॉजिस्टिक्स तांचे कडेन ट्रान्सफर जाली थंय तें हें केलें ना ताणें क्लॅरिफिकेशन. आनी एक मुद्दो आशिल्लो की जेन्ना हे सगळे ट्रान्सफर जाताले तेन्ना ह्या कंपनीन बरोवन दिल्लें की बिल्ट अप जी एरिया आसा ती 47,000 कितें ऑड आसा म्हणून. पण त्याच फील्ड ऑफिसराचे GIDC फील्ड ऑफिसराचे एक रिपोर्ट आशिल्लो की ती जी बिल्ट अप एरिया आसा ती फक्त 27,000 आसा म्हणून. आणि ह्या GIDC लोकांनी ती तो ट्रान्सफर घडोवन हाडलो त्या 47,000 कित्याक अकॉर्डिंग टू GIDC लॉ तितले जर सबस्टॅन्शियल जर कन्स्ट्रक्शन नासलें फॉर अ पिरियड ऑफ टायम मागीर ती ट्रान्सफर करपाक अलाव करनात ते. फुडें वचून हो रिपोर्ट मागीर जो नारायण गाडाचो रिपोर्ट आशिल्लो तो CMा कडेन गेलो आणि CMान थंय क्लियरली बरयलें की आय हॅव गॉन थ्रू द रिपोर्ट, मे प्रपोज कोर्स ऑफ एक्शन. मागीर तो परत सुधीर महाजना कडेन आयलो आणि तांणी शोकॉज इश्यू केले. उमेशचंद्र जोशी जो MD आशिल्लो आणि तो जो मॅनेजर आशिल्लो सैमुल्ला बेलवाडी म्हणून दोगांयनी रिप्लाय केले की सैमुल्ला बेलवाडीन रिप्लाय केले की असले आणि 10 केसी आम्ही ऑलरेडी कन्सिडर केल्या म्हणून आणि ऑलरेडी असल्यो केसी घडटात म्हणून. जाल्यार हे जे आता जो सुधीर महाजन जो आता IAS ऑफिसर आसता एक्चुअली हाजेच कडल्यान ती फूल रूट जाल्ली फायल. आणि मागीर जेन्ना LAQच्या मार्फत जेन्ना एक क्वेश्चन विचारिल्लो की ट्रान्सफरची फी कितल्यो पेंडींग आसा म्हणून तेन्ना 26 कोटी म्हणून ताणी फिगर दिल्लो. डिसिजन with regards to the show cause notices issued, this is 2009.
matter on 30th of December 2020 under FIR number which is given against Meta Copper and Alloys and others involved in the scam for abuse of. So going ahead, after the CBI is filed against Canara Bank officials and all this, we at United Goans Foundation, we will be approaching the High Court and requesting them to direct the CBI to undertake a complete inquiry in the whole scam, because Pramod Sawant-led government which is there, they are, the way they have finished all the law enforcement authorities is for everyone to see, from the Lokayukta to the Vigilance Department. And आमचो जो एक्सपिरियन्स आसा तो इतलो वायट आसा की ही इज अ ज्युनियर GCS ऑफिसर आणि जेन्नाय आमी कंप्लेनी सिनियराचे अगेन्स्ट घालता तो एक फोनाचेर ते फुल इन्व्हेस्टिगेशन बंद करून दवरता. हाजो आमकां एक्सपिरियन्स आसा. आणि तुम्ही जर if you try to find out how many cases are pending in the Vigilance Department, it is nothing less than 700 to 800 cases. So basically this Vigilance Department जशे तांणी लोकायुक्ता सारखे वॉटर डाउन केला, I actually request Pramod Sawant to close down that Vigilance Department, or rather change that name which you have always been saying to Associated Crime Branch, because in all the crimes their association is always there to protect whoever has been involved. So this was the whole thing. We are extremely happy that the CBI has basically filed an FIR, and hopefully they will take this case to a logical conclusion. प्रश्न भी किती आसा? Any question? No. How? I'll forward you everything by WhatsApp. That's it. पण सगळ्यांक खबर आसा की